प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज मंगळार आनी आमचें शिवर्तमान आयज दिसाचें जावन आसा म्हत्वाची 7वी चीट वोड 6 आनी 12 ते 14 पर्यंत. आनी आयच्या शिवर्तमानान जेजू वोड सोडीन 6 वोडीन कितें म्हणटा, पवित्रें काडून सुण्यांक घालिनाकात आनी तुमची मोतयां दुकरांच्या फुड्यांत उडोयनाकात. आमी जाणो भाव भयणीनो की सुण्यांक कितेंय जेवण दी, ताका बरें रांदून बरी बिरयानी कोर, बरें सोरपोतेल कोर, बरें कसलें जेवण बरें कोर, ओ फकत हाडां दी. सुण्याक केन्नाच कळना तें बरें केलां म्हणून, इतले त्रासान केलां म्हणून, ओ तें हाडां जीं आमी भायर काडून उडयतात न्ही ताका सजमना. ताका फकत आपलें पोट भरूंक जाय. सुण्यांक सजमना जेवण खंयचें बरें तें ओ कितें आमी भायर उडयतात तें. सुण्यांक फकत जाय हाडां ओ कसलेंय जेवण आपली पोटाची भूक मारपाक. तशेंच दुकरांक आमी दुकरां कडेन आमची मोतयां उडयत जाल्यार दुकराक कळटा की ह्या मोतयांचो वालोर कितें तो. आमी मनशां आमकां वालोर आहा, देखून आमी काजार जातना और कसली पार्टी आसतना आमी कोणाक दुसऱ्यांक एक प्रायज को कोणाक गिफ्ट को आमी मोतयां दिता. पूण दुकराक केन्नाच कळना मोतयांचो वालोर. आनी आयज जेजू म्हणटा, जशें ह्या सुण्यांक जेवण जें आहा तें बरें ओ वायट तें ताका सजमना, आनी दुकरांक जेन्ना मोतयां आमी उडयता तांकां ताचो वालोर कळना, तशेंच जावन आसा जो मनीस देवाचें उतर केन्ना वालोरान घेना, ताका वालोर ना देवाच्या उतराचो. कित्याक तो देवाचें उतर नाकारता ओ समजून घेत जाल्यार तें देवाचें उतर तो केन्नाच पाडिना. कित्याक ताका कसलोच वालोर ना, देवाच्या उतराचेर ताका कसलोच वालोर ना. आनी भाव भयणीनो आमी जाणो जुवाचे पयली चिटीन वोड 14 देवाचें उतर म्हणटा, तें उतर मास जालें आनी ह्या संवसारान आयलें. आनी तें उतर मास जालें. कोण तें उतर? तो हें उतर जावन आसा जेजू. आनी जेन्ना आमी तें उतर नाकारता, जेन्ना तें उतर आमी पयस कोत्ता, तें आमी उतर पाळिना, आमी खरेंच जेजूक नाकारता, आमी जेजूक पयस कोत्ता, आमी जेजूक कसलोच वालोर दिना. आमी मिसाक वचोंक जाय, आमी मागणें करीत, कसलेंय करीत, पूण तें उतर केन्ना आमी पाळिना जाल्यार, ताका वालोर दवरिना जाल्यार कसलोच फायदो ना. कित्याक आमी चड करून आमी सगल्यो वस्तू करूंक तयार रावता. मागणें, तेर्स, मीस आनी नोवेनां सगळें आमी कोत्ता, पूण ह्या देवाच्या उतराचेर आमी केन्नाच तें देवाचें उतर वालोर दिना. आमी तें सगळें करूंक सोदता, पूण देवाच्या उतराचेर आमी केन्नाच तें उतर पाडिना आनी ताका वालोर दिना आमच्या जिवितांत. आनी जेजू म्हणटा, जो लोक अशें कोत्ता त्या दुकरा भाशेन आनी त्या सुण्या भाशेन आमी तें कोत्ता. कित्याक तें देवाचें उतर जावन आसा एक व्हडली वालोराची मोती. जेजू म्हणटा, जो मनीस म्हजें उतर पाळटा, जो म्हजें उतर सोदून काडटा आनी शिकोन तें कोत्ता, तो खरेंच एक एकदम वालोराची मोती तो सोदता आनी तो तें मोती आपले जिवितांत पाळटा. भाव भयणीनो, देवाचें उतर जावन आसा एकदम वालोराची मोती. आनी आमकां ह्या दिसांनी जेन्ना आमी हें उतर शिकता, आमी तें उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी इतलें आमच्या मनान दवरूंक जाय की जेजूचें उतर जावन आसा जेजू. आनी जेन्ना आमी जेजूचें उतर पाळटा, खरेंच आमी त्या उतराक वालोर दिवन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी तें कोत्ता आनी खरेंच आमकां त्या उतराचो फायदो मेवता. कित्याक जेजू आमकां खरेंच आमचो मोग कोत्ता आनी आमकां बेसांनी भोगता. भाव भयणीनो, आयज एक खेरीत भाशेन आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी आमची चोत्राय दवरुया, नियाळ करुया. हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत आमी करपाक आमी थाराया. फकत आमीच न्हय, आमची आख्खी फामील, आमी सगळीं बसोन तें देवाचें उतर आयकोन आनी तें देवाचें उतर
सजमून पाडूंक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान हे आमी आयजतान कमेस करूया. आनी भाव भयणीनो, खरेंच तुमकां हांव एक बरो दीस आवडयतां, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक, आनी परतून तुमचे कडेन फाल्यां उलोवपाक हांव तयार आसतलों. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.